शांतीची तुझोर आमचे भितर शांतीची तुझोर आमचे भितर सदांच ती मावदी दवरून सदांच ती मावदी दवरून जेसू 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 काळजाची शांती आमची शक्ती काळजाची शांती आमची शक्ती दिसराती आमकां तुदी दिसराती आमकां तुदी जेसू 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 बापाची शांती आमची रोगोय बापाची शांती आमची रोगोय तुझाची मोडा उबोय तुझाची मोडा उबोय जेसू 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 शांतीच्या रोसत्यान आमकां चलोय शांतीच्या रोसत्यान आमकां चलोय सासणाचे शांती शांती पावोय सासणाचे शांती शांती पावोय जेसू 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 शांतीची झर शांतीचो कुंवर जेजू बापाची शांती जेजूच शांतीचो रस्तो ह्या भोव पवित्र संस्कारान आमचे मुखार तो आशीर जाला ही सकाळची भेट जेजू आमकां जण एकल्याक शांतीची जावं आमकां जण एकल्याक आयज हे सकाळी ह्या जाग्यार पावशी ताणें केल्या सगली महिमा सगलो दबाजो सगली स्तुती आनी दिनवास ताकाच पावो भोव पवित्र संस्कारान खरो जिवो जेजू ह्या वेळार आल्ताराचेर आमचे पासताचेर जाला सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान आनी सगले सक्तीन सगली खालतीकायेन आमची मान खोल भगावन ह्या शांतीच्या कुंवराक देवाच्या पुताक आमी पोरनिपाट नमस्कार करूया नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता देवान आमचेर केल्ले उपकार जायते हो
वारो सकाळचो तें उदक सकाळी आमी घेतले तें हो जीव जो आमकां आसा देवाच्या मोगाचो उपकार हे बाग हांगासर रावून हे बाग आयचो दीस जिवंक आयच्यो मांडण्यो वेव्हारांत घालून देवाची मोगाची खुणां ती आमकां ही भलायकी जी आमकां आयज आसा पिडेशिरीचेर आड झुजत आमी भलायकेन आसा आमकां आयज आमचें जेवण फावो जातलें आयज आमची जायतीं कामां थाऱ्यार पडटलीं देवाच्या मोगाची खुणां ती आमकां सगळीं मनशां जांकां आयज आमी मेळटल्या सगळे संबंद जे आयज आमी घडटले आनी सांबाळटले सगळो वावर जो आयज आमी करतले देवाच्या मोगाची खुणां ती ह्या पासत हो दीस सुरू करता आसतना आमची चिंतनां आमचे आवंडे आमच्यो मांडण्यो आनी आमचो भाव सुम्या जेजू तुज्या पांयाशी आमी हाडटा ह्या संवसारांतली सगळी देणी जी आमच्या जिवा पासत तुवें दिल्या तुका आर्गां आनी दिनवास दिवन तुज्याच हातान ती आमी समर्पिता हो आख्खो दीस तुज्या हातान घे सोम्या ह्या आख्ख्या दिसाक आमचें जिवीत तुज्या हातान दवर सगळें जें आमी करूंक जाय तें आमचें मिसांव तुज्या हातान घे दुनिया तुज्या हातान घालता आमचो भावार्थ एकाच सर्वेस्परा देवाचेर आमी विस्वास देवता भावार्थ दवरता कितली बरी बरी देणी तुवें आमकां दिल्या ही सगळी देणी तुज्या पांयाशी आमी हाडटा स्विकार कर ती मानून घे आमच्या देवान आमकां दिल्ली देणी मेजूंक जायना तितली ते 10 खोडकार आसले जेजूक तांचे चुरचुरे दिसले आनी मागलें जेजू लागीं दाविदाच्या पुता आमची काकून कोर सगल्यांनी भायर आयिल्ले आसात आमच्या लोकां मदें आमच्यान वचूंक जायना अशेंच ह्या कोडाचे पिडेंत आमी सोंपून वेतले मरतले जिविताचें देणें आमकां फावो कर वचात आनी तुमचें आंग ह्या आदनिकांक दाखोवया
वाटेरूच 10 कोडकार जाले बरे. ह्या 10 कोडकारां भाशेन तुज्या जिवितान भलायकी दिवपा सारकी व तुज्या जिविताक फायदो मेळपा सारके देवान कितलें केलां. आर्गान 10 जाण बरे जाले न्हय, पूण देवाची तुस्त करून ताका दिनवासून परतून येतलो फकत एकलोच. तूं खंय रावंक सोदता. ते 9 जाण जे बरे जाले आनी आपल्या कामांनी गुंतले आनी देवाक विसरले, तांचे मदें काय एकलो जो परतून येवन देवाची तुस्त करून देवाक वाखाणून शांतीन आपल्या घरा आनी आपल्या वावरात गेलो. सो एक येवपाक जाय देवाक दिनवासून जाल्यार आयज हे सकाळी देवान तुका आपणाशी हाडलें. तुजो ताळो उबार, आवाज तुजो मोठो जावं दी, सगल्यांक कळून दी देवान तुजे सवे केल्ले उपकार. ताका आर्गां दी, दिनवास दी. व्हडल्या तड्यान ह्या वेळार आमी जेजू ताणें आमच्या सवेची बरेपणां केल्या ती सांगुया, देवाक आर्गां दिवया, ताची तुस्त करुया. बाबा तुका आर्गां दिता, तुज्या ह्या वेळार आमची मागणी जेजू उबारून कसो एक घेवया. We are asked to pray. We pray for our intentions. Do we ever thank God? Or do we feel it is the duty of God to bless us? As we are praying for peace, I thank you, Lord, for blessing us abundantly with your graces and love. Bless us and help us in our trials and tribulations. Thank you, Jesus. सर्गींच्या बापा, तुका आर्गां दिता, दिन वाचता. वायचो दीस ती आमकां फाव केलो देखून सगळीं आमची चिंतना मंगळाची तूं तुज्या हातीन घालता. ह्या जाग्यार आमी वेतल्या सगळीं आमची कामां थाऱ्यार घाल म्हूण मागता मंगळाचे जो. रातभर मंगळाचे जो चिंतालो उठोंक जातलें काय म्हणून, पूण जेजू तुवें म्हाका सकाळ फुडें बेसान आशिर्वाद घालून म्हाका नवो जीव दिवन म्हाका ह्या तुज्या पांयाचें हाडलें मंगळाचे जो. म्हजी सगळीं चिंतनां, म्हजें सूख आनी दूख मंगळाचे जो तुज्या हातीन घालता. राख म्हाका मंगळाचे जो. ज्या जाग्यार हांव येतलो मंगळाचे जो, let people see not my face but Lord Jesus your face. Let my work be done, Lord Jesus. Bless us, Lord Jesus, with your grace of forgiveness. Jesus, bless the people for suffering, Lord Jesus, especially those who are suffering in the hospitals. In their loneliness, Lord Jesus,
Give us peace, Lord Jesus. Give us peace, Lord Jesus, to all those people, Lord Jesus, who have got no peace in their homes. सगळ्यांक तूं आमकां राख आनी सांबाळ म्हाका लॉर्ड जेजू. तुका अर्गां दिता आनी दिनवासता तूं अनेक दीस तुवें आमकां फावो केलो देखून. अर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. देव आमचो विस्वाशी देव, देव आमचो मोगार देव, देव आमचो उपकारी. आजच्या दिसाक उपकारी काळीज आसल्यार आमी देवाचो दीक मोग करता म्हूण देव आमकां दाखोवन करता. उपकारी मनान जेन्ना आमी ताचेशी येता विथ अ हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, then we are able to love one another, share with one another, reach out to one another. उपकार नासलेलो मनीस आपल्या जिवितान आपलेपणानूच जियेता. उपकार नासलेलो मनीस देवाक विसरता. उपकार नासलेलो मनीस आपलेच जिवितान बोर जावन उरता. धा कोडकारा मदें उपकारी एकलोच जालो. दुनिया दिसपोटी आमकां तूं दिताय जायतीं देणी. आमची जिविताची चाल आमी बदलूंक मनान उपकारी काळीज आनी मन आमी सदांच दवरूं. टू गो आवट ऑफ आवर वे हें आमचें आपलेपण सोडून दिवं. फकत हांवूच, फकत म्हजो कुटूंब, फकत म्हाकाच आनी म्हजी सर भोंवती आसा ताका हांव दोळे धांकता तेन्ना अनउपकारी मनीस तुजी रोचना जी तुवें खाशा रोचले मोगान आमकां रोचून हाडल्यात हुस्को धरून दुसऱ्याच्या आदाराक पावून टिका दुसऱ्यांची करूंक सोडून दिवंक ओदीक खालतिकायेन तुवें दिल्ली देणी दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां शिकय. सकाळचो दीस, नवो दीस आमी सुरू करूंक तूं आदार दिताय.
किरीत भाशेन ह्याच दिनवाशी मोलान आमी गायन गायतले. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आनी खंय जायती आमची मागणी देवाक दीत वाचपाची आसातूच. सगळीं आयचे दिसाचे भेटेन आमी आल्ताराचेर हाडुया. आमचे दिनवाशी मन, दिनवाशी काळीज आयचे पवित्र मिसाचे भेटेन देवाक उबारुया. ल्हान ल्हान वस्तू ज्यो जायते फावटी आमी नजरअंदाज केल्या, आमकां खबर नासलेल्या भाशेन वागल्या, वा आमी ताची चवकशी करूंक ना, असल्यो सगल्यो वस्तू, ही सगळी देणी ह्या आयच्या मिसाचे भेटेन आमी देवाक उबारुया. जायतीं जाणां अनुपकारी जाल्लीं आसात देवा सोबे. मेळचे पयलीं देवाक जायती मागणी केल्या, पूण मागलोले मेळ्ळ्या उपरांत त्याच देवाक विसरल्या. हो वेळ मेळूंक ना, हो उगडास उरूंक ना, हो देवान आमचें सगळें केलां म्हूण खबर पासून ना. असल्याय पासत देवाक आयज आमी आर्गां दिवया तांच्या नांवान. सगळीं बरेपणां जीं देवान आमकां दिल्यात त्या देण्या पासत देवाक दिनवासता आसतना आयचे मिसाचे भेटेन देवाचे काकणुतीकूय उलो मारुया, भोव करून आमच्या अनुपकारपणा पासून. आमकां मेळिल्ली देणी आमी आमच्याच घरच्या सवे दिवंक आनी वांटूंक चुकल्या.
वो गरजेक सांपडलेल्यांक आमचे लागीं मागतल्यांक आमी पावूंक ना. कृपा मागुया देवा लागीं. विशाळ मन आमकां दी, विशाळ काळीज आमकां दी. आमची सगळीं तेसावां आल्ताराचेर उबारुया. भोव करून संवसाराचे शांती पासत, शांती बिगाडटली सगळीं वायट चिंतना, वायट करण्यो, वायट स्वभाव जे आमचे आसात ते देवा मुखार दवरुया. सरेंडर देव. घडये जायते जाणांनी भोव करून जी कोण कश्टवतात, जांची कामां जायच ना, जांची भलायकी बिगडलेली आसा, सारकीच जायना, वो जायत्यो वस्तू समजच ना, तसल्यांनी मागलेलें आसा घडये तुजे लागीं. प्लीज प्रे फॉर मी. म्हजे पासत माग. असल्या सगळ्या मनशांचो ह्या वेळार उगडास करुया. जाणी आमकां आपणा पासत मागूंक विनंती केल्या, तांची खालतीकाय देवान मानून घेवंक. सगळीं जीं कोण दुयेंत आसात तांकां देवा मुखार उबारुया. सगळीं जीं कोण अडचणीक सांपडलेलीं आसा, सगळे घराबे जे तुटूंक पावलेले आसा, शांती सगळ्यांक फावो कर. आनी ही देवीक शांती घेवन दुसऱ्याय सवें बरें करूंक हें मन आमकां मेळूं. आमचें मन, काळीज, आमचें जिवीत हे मिसाचे बेठेक देवा मुखार उबारुया. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी
मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता. जुलियाना रॉड्रिगीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जुजे गामा देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. न्यूटन गामा आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या गोराब्या पासत, ह्या संवसाराची शांती पासत देवा मुखार दवरुया. सगळीं जीं कश्टावतात तांचे पासत कोण ना मागतलो तांचे पासत किरीत भाशेन हे मिसाचे भेटेन आमी तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोली रेमेडियस फेर्नांडीस, देवसा पिकेन एल्विस पेरेरा, आसोई दोंगरी सांतांडायस, आल्तो दाबोली आनावालीस ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. बाबा भयणीनो, मुन्नेच्या पुस्तकार 17व्या हावेस्वरांत 17वी ओळ अशी आसा: इश्ट सगल्या वेळार मोग करता, पूण भाव अडचणे खातीर जल्मला. आमच्या जिवितांत अडचण येता तेन्ना कोण आमचो भाव, कोण आमचो इश्ट हें आमकां गमोवन येता. जिवितांत आमचेर अडचण येता तेन्ना देव आमकां पावता. उपकारी मनान, उपकारी काळजान देवाक दिनवासून गरज. पूण आमी आपल्या वादाचे मनीस आपलेपणान भरता. देवाचो उपकार आटोवंक जायते फावटी आमी विसरता. अशे दिसाक आमकां कृपा मागुया. उदीक खालतिकाय आमकां मागून घेवया. आमी उपकारी मनान देवाक आर्गां दिवं. उदीक उपकारी मनान एकामेका सवें आमी भावपणान जिवंक. देवान आमकां रुचल्यात जाल्यार आयच्या दिसाक आमची हिंदू भाव भाई दूज वो भाव बीज म्हणून ती परब समोरमता. एक भाव तो आपले जिवीतभर आपल्याक राखण करतलो म्हूण भयण ताका किरीत भाशेन आज पुजता. आमच्या जिवितांत देव आमकां जिवीतभर राखता जाल्यार जेजू आमचो भाव म्हूण ताणें आमकां दिलो. आमच्या जिवितांत उदीक आनी उदीक हें भावपणाचें मोन आमी सांबाळूंक उपकारी काळजान जिवंक देवाची भरपूर कृपा आमकां मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर देवाचे काकलितीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यान सदांच सांगपार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवेदार देवा, आमच्या कोनवाड्या बापा, आमचे वेली सगलीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. जाणवायेच्या पुस्तका वयलें वाचप. राजानो, आयकात आनी समजून घेयात. पयशिल्ल्या गांवाच्या नितीदारानो, शिकात. पोसकोल लोकांचेर अधिकार चलयतल्यानो आनी आपणा काला खूब लोक आसा म्हूण गोरवान बोल्लोल्यानो, आयकात.
कित्याक पदवी तुमी सोर्वेस्परासून घेतात आनी तुमचें रायपण भोव व्हडट्या देवातान येता. तोच तुमच्यो कन्यो कोसाक लायतलो आनी तुमचीं मोनां विस्कुटावन पोलेतलो. ताच्या राज्याचे कारबारी कशे तुमी प्रमाणीकपणान अधिकार चलोवंक ना जाल्यार आनी ताचे कायदे पाळोवंक ना तर वो देवाक जाय ते भाशेन तुमी वागूंक ना जाल्यार अवचीत आनी कापेऱ्यान तो तुमचेर देंवून येतलो. उंच जाग्याचेर आसलोल्यांक आनी पदवेदारांक कडक जोडटी रावता. ल्हानविकांक दोळ्या बोगसोणें मेळटलें, पूण बोलवंतांक बोलान कास्त पडटली. कित्याक सोगटां सोर्वांचो दोनी कोणाचेच मुखार हालचो ना आनी खंयच्याच व्हडपणाक तो मान बागोवचो ना. कित्याक ल्हानांक तशें व्हडांक ताणेंच केल्यात आनी सोगल्यांक एकेच तरेन तो सांबाळटा. पूण पदवेदारांक कडक जोडटी रावता. होय जुलुमदारांनो, तुमी जाणवाय कितें तें वळखूंक आनी तिचेर आड वचना जावंक हांव आतां उलयतां तीं उतरां तुमकां. कित्याक पवित्र वस्तू पवित्रपणी सांबाळटात तांकां देव पवित्र म्हूण लेखतलो आनी पवित्र वस्तूचें शिक्षण घेतलां तांकां तातूंच आसरो मेळटलो. म्हणटोच म्हज्या उतराक आशेवन रावात आनी तीं उतरां ओत्रेकून ओत्रेकात आनी तीं तुमकां शिकवण दितलीं. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. उठ देवा, प्रितमेचें मोनसुबी कोर. परतून म्हणुया, उठ देवा, प्रितमेची मोनसुबी कोर. दुर्बलांक आनी अनाथांक न्यायेन राखात. दोलदिऱ्याक आनी दुबल्यांक नीत करून दियात. दुर्बलांक आनी गोरिबांक सोडयात. नोस्त्याच्या चोपक्यांतलीं तांकां निवारात. जबाब. उठ देवा, प्रितमेची मोनसुबी कोर. तुमी देव, तुमी सोगले भोव व्हडट्या देवाचे पूत अशें हांवेंच तुमकां सांगून दिल्लें. तरी आसतना हेरां मनशां भाशेन तुमी मरून वेतोल्यात. खंयच्याय कुंवरा भाशेन तुमी सोकला पडटल्यात. जबाब. उठ देवा, प्रितमेची मोनसुबी कोर. उद्गार. जाता तें जावं सोगल्या वस्तूंनी आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोबें तुमी तोशें केल्लें देवाक जाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसू. लुका पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेजू जेरुसाल्याक वेता आसतना सामारिया आनी गालिल्या
हांचे शिमेवेल्यान वाट चलतालो. एका गांवांत भितूर सोदच्या वेळार कोड फुटलोले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेजू गुरुजी आमची काकलूत कर. ताणें तांकां पळयोवन म्हणलें, वचात आनी यादनिकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितोळ जाले. तांतल्या एकल्यान आपूण नितोळ जालो म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाकाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून ताणें ताका आर्गां दिलीं. आनी तो सामारियेकार आसलो. जेजू ताचे कडेन उलोवन अशें म्हणलें, 10 जाण नितोळ जाल्ले न्हय, तर हेर 9 जाण खंय आसात? ह्या पुरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिश्टी पडलो ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महानी. मोगाळ बाबा भयणीनो, सुरवातेक हांव मुन्नेच्या पुस्तकांतलीं उतरां घेतलेलीं आनी हांवें म्हणलें 17व्या आवेसोरान 17वी ओळ, इश्ट सगल्या वेळार मोग करता पूण अडचणी गरजे खातीर भाव जल्मता. आनी हें आमच्या जिवितांत खरेंच थावें जाता तें आमी पळयता. कित्याक आमच्या जिवितांत जेन्ना अडचणी येतात तेन्ना कोण म्हजो इश्ट, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण, कोण म्हजो खरो सांगाती हें आमकां गमून येता. अडचणी येतात तेन्ना आमी देवाशी धांवून येता. अडचणीच्या वेळार आमी सगळेच घाबरता, आमी सगळींच भियेता. आमी भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत कितें जालां अशें आमी विचारता. पूण अडचणी वेळार देव आपले हात विस्तारून आमकां वेंग मारता. आयच्या दिसाक 10 कोडकार जेजूशी येता. तांतले 9 जुदेव आसले, एकलो सामारिकन. आमी जाणा सामारियेकारांक आनी जुदेवांक पळोनासले. सामारिया थंयच आसलो गांव, पूण तांचे आनी जुदेवा मदें झूज पेट्टालें. एकामेकाक पळय सुद्दां नासले. तांतले 9 जाण जुदेव आसले, एकलो सामारिकन. आनी 9 जाण जे कोडकार आसले तांकां जेजू बरो करता. पूण हे 10 जाणांक जेन्ना बरो करता तेन्ना एकलो जो सामारियेकार आहा तो देवाक येवन दिन वाचता. उपकारी काळीज. पयले सुवातेर जेजूक तांची काकलूत दिसता. म्हणटात की मर्सी, द अदर मिनींग ऑफ मर्सी, सॉरोफूल एट हार्ट. पूण जायते फावटी ही काकलूत जेजू जेन्ना दाखयता, मर्सीफूल एट हार्ट, आमी ताचेर जायते फावटी वायट समजणी घेवची न्हय. कित्याक जें काळीज तुजें मोवाड दुसऱ्या सवें आसा तातूंत तूं भाग्यून तोमास आक्वायनस म्हणटा, अ मर्सीफूल हार्ट ऑलवेज इज मेंट फॉर जस्टीस. नीत गरजेची. म्हणटकूच जेन्ना आमी मर्सी दाखयता, दुसऱ्यांक काकलूत दाखयता, तेन्ना नितीची हातयारां आमी जाता. उदीक आनी उदीक दुसऱ्या सवें आमी काकलुती उदेशी देवाचो मोग आमी तांकां दाखोड करता. हाचे दिसाक उपकारी काळीज आनी काकलूत हाचे विशीं आमी नियाळटा. कोणी उपकारी काळीज दाखयले? एकाच सामारियेकारान. देवाक आपल्या अडचण्या मदें जेन्ना देवान ताका बरो केलो, जेजू सवें आयलो आनी ताका तो दिन वाचलो. आनी जेजून काय बरीं उतरां म्हणलीं, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. घोडी आमी नोकरो ह्या 9 जाणांची कितें गोत जाले ती. घोडीक ते परतून तांकां कोड फुटलें, परतून ते मेले, वो वाटेर ते आनी कितें दुसरें जिवी जिवंक पावली आमी नोकरो. पूण आज काय बरें आमकां उतरां मेळटा, वच आनी तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. भावार्थ ताका आसलो. आपल्या जिवितांत देवाचे काकलुतीक तो आवडयतालो. इतलेंच न्हय, जेन्ना देवान ताचे सवें काकलूत दाखयली, उदीक देवा सवें बाबा भयणीनो
दिनवाशी मनान तो आयलो आनी देवाक दिनवासलो. जिवितान आमकां एक देख, जिवितान आमकां एक उदाहरण. आमी कितली फावटी देवा सवे मागता, सायबा आमची काकलूत कर, सायबा आमकां पाव, सायबा आमकां अडचण्यांतले सोडून काड. हेचे दिसाक आमकां विचार करुया, खरेंच आमचे जिवितान हें दिनवाशी मन आसा? दिनवाशी काळजान आमी देवा सवे येता, जरी तो देवान आमकां तें देणें दिलें, आमी दुसऱ्या सवे ओदीक काकलुतीवंत जाता काय? खरेंच आमच्या जिवितान ती ल्हान खालतिकाय आसा दाखोवंक की आमी देवान आमकां दिनवासून बोरल्यांत आमकां काकलूत दाखयल्या जाल्यार दुसऱ्या सवे आमी ती काकलूत दाखोवया. दुसऱ्या सवे आमी नितीन वावरुया, दुसऱ्या सवे हो मोग आमी विस्तारूंक पळय. जो मनीस उपकारी काळजान जियेता तो सदांच मोगान जियेता. जो मनीस उपकारी काळजान आसा तो दुसऱ्या सवे खालतीन कायेन आपलो वावर करता. जो मनीस आपल्या जिवितान ओदीक आनी ओदीक काकलुतीवंत आसा ताची सवे मोवाळ मोगाळ उतरां दिसती पडटात. भाऊ भयणी, जो मनीस अनउपकारी आसता तो गोरवान बसता, ताची सवे मोग आसना. अनउपकारी काळजान जो मनीस जियेता तो दुसऱ्यांक किकूंत करता, तो दुसऱ्यांची टिका करूंक पावता. हेचे दिसाक आमकां हें खालतिकायचें मन मागुया. उपकारी काळजान आमी जिवंक, देवाक दिनवासूंक. देव आमचो खरेंच भाव. जिसो आमकां ह्या संवसारान देवान भाव कसो पाठवलो जाल्यार आमचे अडचणीच्या वेळार तो आमकां मोजत आनी आदार दिता. तर आमी दुसऱ्या सवे नीत करूंक, दुसऱ्यांक आमी ओदीक आदार दिवंक, दुसऱ्या सवे मोग दाखोवंक आमकां देवाची काकलूत आनी कृपा मागून घेवया. भेटवणे वेळार गीत घेऊया. C21, पेज नंबर 37, C21. कितें घालताय त्या उरता, कितें घालताय ते काशी, ह्या निबावाच्या आतां, कितें वेदी तो वोताय, म्हजो म्हजे काळीज आनी मोग, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी चिंता, म्हजो आनी दूख, म्हजे काळीज आनी मोग, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी चिंता. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. दयाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळयांचो ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रोसली, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्ताची सोबा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र स्वर्ग आनी संवसार तुज्या
उत्सर्गी तुका सोय सोय सगळेच परतचे लागले येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कुराक बावार्थाचो गुडपोर गोटुया तुझ्या कुसा तुवें आमकां सोडूयली सोम्या संवसार बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडूंक उगडास करता नव जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगो सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पूट जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपुती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून सूर काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा चे नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं तुजी कुशीस आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी नेहमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायलें फुडें न्हय नाका वायट सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां निसर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या अण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजें उदार काकून सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें जे दमतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेतान राजवत चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्या आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया
देवाचे शिले संसाराचे संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकृत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकृत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. अडचण्यामध्ये आमचो भाव जावन सगळ्या आमच्या अडचण्यांत आनी संकुश्टान आमकां निवारता वचतो जेजू. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. म्हाका पावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका पळती मेळटली. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jésus mon cher, et comme mon sang, mon cher Seigneur, t'as-tu toute cette nuit, ton rite cher, car il soit valoré, ma carte saute, solo non sono torito c'è carisma valore magato sos solo non sono Ambudania moja otmiam Gesù Moje cantus socorrere unia Ie Gesule tu cashionata Tu Jeshivai cosmos macajuna Ie Gesule tu cashionata Tu Jeshivai cosmos macajuna सर्वेस्पोर म्हजो गवडी कितेंच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय आड पडूंक म्हाका दिला. शितोळ व्हांवत्या उदकाशी चलयता म्हजीं पावलां.
प्रार्थुया. कोनवड्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सुर्गीचें बोड खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोखच्याक तुजो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबा भयणीनो, आज आमची हिंदू बाबा भयणां बाय बीज ओ बाय दूस ही परब समोरूच ताणा किरीत भाशेन तांचे खातीर आमी मागला. आमी एकामेका सवे उडचुण्याच्या वेळार संकोश्टाच्या वेळार पावूंक एकामेकाक खरे भाव कशे आमी नितीन जिवंक आनी एकामेका सवे उडचून येतात तेन्ना तांकां आमी कितेंय फुलना पाकडी आदार दिवन वो तांच्या दुखांत आमी कितें भाशेन मिसोड जावंक आमकां सगल्यांक आज उलो. तर हेंच करूंक आमी वावरया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवांशा पातक्यांच्या जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो पाव म्हाका मोगापासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासनाची चाकून कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजेताय. खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासांवाची. कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मोजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मोजत दितेली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेतां पातकाचे ताळणेर तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तोर वतोता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. उदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका ए माई आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडू म्हज्या देवा. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये भुरग्यां पासत मान मुरये कृपेन मुलोले सर्वेस पोत जेताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मुरे कृपेन मुरले सर्वेस पोत जेताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मुरे कृपेन मुलोले सर्वेस पोत जेताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बाग्युंती मारये आदार दी ओ दृश्टाक सांपडलोल्या
मोजोत कोर हुस्कोत काळजांच्या माग पोचे पासून जा शेरातील देवाच्या मुनियार यांची विनोद कोर सोगल्या देवाक भेटयलोल्या अस्तोऱ्या पासोन फावो कोर तुजो आदार सोगल्या जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी प्रार्थुये सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मुरेक सदांच तयार आमची आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता. आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावं सदां काळ फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक किरीत भाशेन पिडेवंता खातीर थोडो वेळ उगी रावन मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार सोम्या म्हजे मागणे आयक सोमी आसूं तुमचे सगळ्यांक प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती नोंदवून आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतले आनी भोगूंक पाव सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटोवन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक सो बापान पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासूड करता सासणाच्या सासणांक. शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू. बोमोगाड माय आमची थाय तुरा गोसा कांता सोदा सुपा बोमोगाड